गुड इवनिंग. आज डे 15 2 ऑगस्ट 8th लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचो 7th सेशन आणि आज जेन्ना आमी हो कार्यक्रम आज भितर सरले तेन्ना हुंय काय हो सरकारागे परिस्थिती चोयल जाल्यार हो सरकार दुयेंत आहा कसो दिसता असो आज सगळ्यांक आमी पोर्ट्रे केलें. कित्याक बरो मनीस या कोणूय बरो मनीस आपल्याकूच कोण निवडून हाडटा ताका त्रास केन्ना करना. जो वोटर आहा वोटरा गेले लाडली लक्ष्मी खावप, वोटरा गेले गिरी आदारा पयशे टायमार दिवप न्हू, वोटरा गेले लोकांक फॉर्मालिना नुस्त्या दिवप. सो हे सगळी परिस्थिती आज कोण करता? एक मनीस दुयेंत आसल्यार करता. ताका ही इज नॉट इन दी सेन्सीस. ते भाशेन हो सरकार मागता दुयेंत जाल्लो आनी हे सरकाराक दुयेंत मनशाक ट्रीट करपाची गरज आहा आनी लोकांनी आज चिंतपा जाय की हांकां ट्रिटमेंट दिवपाचो टायम आयिल्लो आहा. हे सांगून आमी भितर सरले आनी जेन्ना LAQ कॉमेंट्स जाले LAQचेर रिव्हर नॅशनलायझेशनाचो क्वेश्चन आयलो. रिव्हर नॅशनलायझेशन जेन्ना क्वेश्चन आयलो तेन्ना बोवाळ गेलो. कित्याक मिनिस्टर जो आहा मिनिस्टराक आज जबाब दिवपाक जायना. तो हुंच्यान जाल्यार घुस्पयन आन्सर दिवपाचो आज मिनिस्टर आहा. आनी जेन्ना रिव्हर ज्यो आमच्यो नॅशनलायज जाले तेन्ना गोंय सरकारान ते वगोता कित प्रयत्न केल्लो की डिफेंड करपाक आनी कित्याक म्हणून न्हंय दिल्यो अशें म्हणून क्वेश्चन गायले आनी आन्सर असो आयलो की आमी न्हंय पयलीं दिसून म्हूण दिसले आनी मागीर दिल्यो. कित्याक नॅशनल जर तरी पळयलें जाल्यार नॅशनल रिव्हर्स एक्ट पळयलें जाल्यार तेजे आहा की सरकार सेंट्रलासून पयशे धाडटलो जेट्टी बांदपाक आनी हें करपाक डेव्हलपमेंट करपाक आनी ह्यो जेट्टी बांदपाक पयशे मेळटले म्हणून आमी त्यो मागीर दिल्यो. हो जावन आहा सरकारागेलो आन्सर. आनी तेच भाशेन तुमी जर आमी केरला आन्सर चयलो जाल्यार केरला लोकांन आनी डिमांड केलो की आमगे न्हंय दिवची न्हू म्हणून आनी केरला सरकारान सांगलें आमी आमच्यो न्हंय दिनाय. कित्याक आमगे इकोलॉजिकल सिस्टम पेड्यार जातले. आमगेले जे जे वस्त आहाय टँक आहाय उदकाच्यो धाकट्यो ब्रिज आहाय ह्यो आहाय त्यो आहाय त्यो सगळ्यो डिस्टर्ब जातल्यो. आमगे शेतांत जे आहा सॅलिनिटी उदक वाडटलें. ड्रेजिंग केलें जाल्यार आमगे नुस्त्या जे कॅच दोता ब्रिडींग पिरियड आसता ते सगळे डिस्टर्ब जातले. आमगे जे फिशरमॅन विलेजीस आहाय जे कोण नुस्त्याचेर डिपेंडंट आहाय तांकां फिश कॅच मेळपाना. ह्यो सगळ्यो वस्तू घालून डिफेंड केल्यो आनी डिफेंड करून तेमी 10 न्हंयो सेंट्रलाक वचनासतना नॅशनलायज जायनासतना आडायन दवरल्यो. आउट ऑफ टोटल रिव्हर्स जे तेंगे टॅग केल्यो तितून 10 न्हंयो दे सेव्ड. पूण गोंयच्या गव्हर्मेंटान कितें केलें पयलीं ना म्हणलें. कित्याक ना म्हणलें म्हणटा तें पूण थिंग रिकॉर्डार ना म्हणटा ते बट ना एक्चुली म्हणना तेमी. सो ही परिस्थिती आसली आज जे आमी उलोवपाचें जेन्ना हें केल्लो तेंचे कडेन आन्सर्स ना जालो. तेमी आन्सरांनी आमकां फटयले आनी रॉंग आन्सर दिले आनी थिंग एक किओस कसो जालो आनी एक क्वेश्चन मागीर मुखार गेलें. हेजेरसून आमी कॉलिंग एटेन्शन आसली कॉलिंग एटेन्शन आनी प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन आशिल्ली. सो प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशनाक एक बरी प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन आयिल्लें की ट्री कटिंगाचेर की जें झाड पडपाचें आहा जें दिसता तें पडलें म्हणटरी फायर ब्रिगेड येता. सो पडचे पयलीं कित्याक काडचें न्हू जाल्यार कलेक्टरान हुंय तरी एक करून घेवपाचो प्रोविजन इन्स्पेक्ट करपाक मार्च इन द मंथ ऑफ फेब्रुवारी मार्च इन्स्पेक्ट करपाक इलेक्ट्रिसिटी लायनीचेर जावं कोणागेल्या घराचेर जर तो आडयलो एक फावट भाकार दिना पूण एक फावट भाकार दिवपाक रेडी आसता पूण कातूंतलो कोण हू इज गोइंग टू पे देज अ बीग कॉस्ट फॉर ट्री कटिंग टुडे. सो हें कलेक्टरान करचें म्हणून प्रोविजन सरकारान एश्युरन्स दिली की कलेक्टराक सांगून प्रोविजन करून करता म्हूण आनी एम्पॅनलमेंट करता म्हूण आनी ताका लागून हें फाटीं गेलें रेजोल्युशन. दुसरें रेजोल्युशन आसलें 20 पॉयंट प्रोग्राम जे आहा जे 20 पॉयंट प्रोग्राम जो हाडलो तो एक बॅकवर्ड क्लास गरीब लोकांक एक जागो दिवपाक म्हणून. सो आजून त्या लोकांगेले रेग्युलरायझेशन जायना. कोणागे ग्रावंड फ्लोर आहा जाल्यार उंच कितें बांदलें जाल्यार तें रेग्युलरायज जायना. असलें आमगे सुकवाटांत जाल्लें आहा आनी एक रेग्युलरायझेशन जालें आनी आमी रेग्युलरायझेशन कोता आमी तो 20 पॉयंट प्रोग्राम केल्लो तेन्ना गेले ते सरकारा आसतना एक 15-20 वर्सां पयलीं जेन्ना हें घडून हाडलें. पूण आतां ते 20 पॉयंट प्रोग्राम आहा तसोच आहा आनी तो 20 पॉयंट प्रोग्राम इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ इनकन्विनियन्स फॉर ऑल द अदर सराउंडिंग वॉर्ड्स. कित्याक चड लोक आहा एक जाग्यार. सो ते लोकांक खंय तरी एक सुविधा दिवपाची गरज आहा. साफ दवरपाक गार्बेज मॅनेजमेंट सिस्टम वॉटर मॅनेजमेंट सिस्टम सिवेज रोड हें सगळें करपाची गरज आहा आनी हे सुकवाटान आमकां भरपूर ते त्रास दिसले आहा सरकारान हें करून घेवचें. मागीर आमी डिमांड्साचेर येयले सोशल वेलफेअर जावं ते आर्कायव्ज आर्किओलॉजी आनी पर्सन विथ डिसेबिलिटीचे जे आमी येयले उलोवपाक. आनी मेन सगळो डिमांड आहा ह्या सरकारान सोशल वेलफेअरच्यो खंयच्यो म्हूण स्कीम ह्या सरकारान घडून हाडली नाय. हो सरकार फकत घडलेल्यो स्किम्यो 15 वर्स पयलीं घडलेल्यो स्किमो फकत फॉलो करीत मुखार वता. सो फॉलो करपाचें तें सारकें जायना. ते म्हयन्या पयशे टायमार येना पेंडींग उरता. सो खंय काय इलेक्ट्रॉनीक चॅक क्लियरन्स सिस्टम करपाक तांकां सांगलां सो दॅट टायम टू टायम लोकांक पयशे मेळपाक आनी हो जाता जाल्यार वाडोवपाक. कित्याक जे डिजेबल आहा तांकां ते 3000 पावना. जे आमगे
सिनियर सिटीजन आहात त्यांनी ते पयशे पावना ते तेन्ना केल्लो प्रोविजन वाडोवपाक सांगले ताका. आनी दुसरें एक सिस्टम तयार करपाक म्हणजे ऑर्फनेजीस आहाय कसं डिसेबिलिटी आहाय तेंका एक विजन. ऑर्फनेज म्हणजे कितें भुरग्यांक जेवण दिवपा जाय, शेल्टर दिवपाचें, क्लोथींग दिवपाचें, एड्युकेशन दिवपाचें. आनी एड्युकेशन जालें म्हणटरी कोणाक काजार जाल्यार काजार करपाचें, जॉब जाल्यार जॉब, कॅरियर सो जाल्यार फुलफील जाता. सो हितू म्हूण सांगलें तांकां तुमी सगळे कडेन पीपीपी हाडटाय जाय थिंगा असले कडेन ऑर्फनेजी पीपीपी हाडपाची गरज आसा. ऑर्फनेजी सीएसआर पयशे मोडपाची गरज आसा ताकी टू दॅट मनी यू कॅन अपग्रेड तेम. तेमच्या मद्यान आमच्या मदल्या भुरग्यां मद्यान आमगे भुरग्यां मदीं कसली डिफरन्स आसपा जायना असली परिस्थितीच्या लेवलाचेर हाडपा जाय. सो हेजे उलयलें आमी पर्सन ऑफ डिसेबिलिटीचे उलयलें की एक विजन प्लॅन करा म्हणून की प्रत्येक बिल्डिंगान, प्रत्येक इन्स्टिट्यूशनान, प्रत्येक बिचीर खंय सुद्दां तुगे एक्सेस आसपा जाय. प्रत्येक टुरिझम स्पॉटाचे एक्सेस आसता. तुगे अचिवमेंट नंबर 1 आपण पंचायत्यो केल्यो, हें केलो ना तें केलो ना हें पार्ट्सान करूं नाका. यू शूड मेक शुअर दॅट एनीथिंग वॉट यू आर डुईंग अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी हॅज टू गो. हो तुगे फर्स्ट स्टेप. Then the second step, how you are going to ensure that they get all the schemes. तुका समज 3000 इन्व्हेंटरी आहा डिसेबल लोकांची, ते 3000 लोकांक ती बायफोकेट करपा जाय एज ग्रुपांनी आनी तांकां तुगे विजन प्रोग्रामा प्रमाणे फिट करपा. फायनली तांकां सोर्स ऑफ अर्निंग आसपा जाय, तांकां स्कील डेव्हलपमेंट करपाक तुका आसपा जाय. आनी हो सगळो प्रोग्राम केलो जाल्यार तूं तुगेले सोशल वेलफेअर जो हें आहा तें तूं सारको करतलो. तेका रिवर नॅव्हिगेशना हें आहा. हांव शिपींग बॅकग्रावंडा म्हणजे ताका सांगलें रिवर नॅव्हिगेशनाक तुवें आनी पयशे घालपाची गरज आहा, कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट करपाची गरज आहा. आनी जे भाशेन हॉप ऑन हिप ऑन हॉप ऑन हॉप ऑफ म्हणटाय त्यो बस आहाय तुमचे वयल्या पणजे तशें करून फेरी करपाची गरज आहा. रेव्हेन्यू क्रिएट करपाक, टुरिझमा एंगेज करपाक आनी देन यू कॅन बिल्ड अप दीस. हें सांगून टुडे वॉज आवर डिमांड सेशन्स. हे रिवर नॅव्हिगेशनाचे तुम्ही म्हणता न्ही, फाटी एक डक बोट म्हणून हाडलेली रस्त्यारूय चलताली उदकान चलताली ती फेल गेली त्यांची. ताच्या मागीर सोलार फेरी म्हणून हाडली ती त्यांची खंय तरी फेल. तुम्ही म्हणता अशें न्ही नवे हाडा म्हणल्यार टॅक्स पेयरांचो पयसो वेस्टूच जाता. प्रॉब्लम हुंय सरकार नवो हाडटा चिंतून आपल्याक कितें मेळटा काय म्हणून सरकाराक रेव्हेन्यू कितें मेळटा काय म्हणून चिंतून हाडपाची गरज आहा. ताका लागून हिंग कितें इंटेन्शन रॉंग आहा. हाडपा सोदता आमकां देखून जायें की हांव म्हणटा सो कितें म्हणटा चिंत 10 वर्सांचो की तूं कितलो कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट घातलो आनी तूं कितलो रेव्हेन्यू मेळटलो. सो तो प्लॅन करून तुवें दिवपा जाय कोणाकूय प्रोग्राम करून. एक धंदोकार कोण मुखार सोदता ताका धंद्याक पयशे वसूल जावपा जाय न्हू. तुवें ताका 5 वर्सां 10 वर्सां फ्लेक्सिबिलिटी दिवपा जाय जोडपाक. तूं जर पयलो तुगे कमिशनां बी पेटले जाल्यार मागीर आनी धंदो कितको चलतलो अशें करून पाड जालें. गुड इवनिंग. सी आयच्या दिसाक आमचें पयलें लिक्यू आहलें 10 क्वेश्चन आहलें. सो मेन म्हाका सांगलें ते भाशेन नॅशनलायजेशन ऑफ रिवर्स ते हो इश्यू आमचे 6 न्हंय नॅशनलायज जाले. तितून एक न्हंय आमची आहा रिवर सालू आहा. त्या रिवर सालां हजारांनी लोक तेजे जियेता. आमचो रिवर सायडीन आहा तोच लोक न्हू भायर पासून केपें पासून येवन थिंगा जियेतात. कित्याक थिंगा आमचे न्हंयत नुस्त्या मेळटा, कालवां मेळटा, जोब मेळटा, सगळे भाशेन आख्खे 12 म्हयने थिंगा जोडपा जाता. तेजे लागून ते सगळे लोक थिंगा येतात. पूण आतां नॅशनलायज जाल्या म्हणून सगळे भिरांताय. आतां आमचे क्वेश्चन आहलो थिंगा क्वेश्चन घायलो ताका जेन्ना हो प्रपोजल येयल्लो तेन्ना आमची गव्हर्मेंटान डायरेक्ट न्हंय सही दिल्यो कांयच क्वेश्चन कोनासतना. तेजे भाशेन केरला तोच प्रपोजल गेलो. केरला तेमी सांगलें सगळ्यो न्हंयची नांव दिल्लीं की सगळे घेतात. पूण झगडोन तेमी 10 न्हंयो काडून गेल्यो. ते न्हंयत तांचो लोक जियेत म्हणून. ते भाशेन आमची गव्हर्मेंटान प्रपोज करूं ना. कांयच चिंतून ना आमच्या नुस्तेकारांचें कांयच ना. सो तेका लागून आज तें क्वेश्चन घायलें त्या मिनिस्टरान गुण्यान आपलो टायम पास केलो आनी काय आमकां क्वेश्चनूय घालपाक मेळना. फकत करेक्ट तेका आन्सरूय आसना. जे आमकां रिप्लाय दिलाय न्हू क्वेश्चन एक विचारलो आन्सर दिता दुसरेंच आमकां रिप्लाय मेळटा त्यो. सो हे इश्यूचे जायते थिंगा डिस्कशन जालें पूण रिजल्ट कांयच येयलो ना. तेमी समक्यो जिंकून दिल्ल्यो त्यो. तेजे भाशेन आमच्या एक झिरो आतां आमी घायले ज्यो रेंटल कॅब आनी बायक्स आसता त्यो जायत्यो जाल्यार त्यो खंयी वचोन पार्किंग करतात. आतां ट्युरिस्ट येता ते खंयचे वाटेन चलयतात तितलेच एक्सिडंटूय जाता. तेजे कंट्रोल हाडपाक पार्किंग स्पेस आहा तेंका अमकें म्हूण सेपरेट पार्किंग ना. खंयच्या रोडार ते घालता आनी नॉर्मल कोण वॉकाक पार्किंग ते मेळना. हेजेर एक्शन घेवपाचें मागलें हांव. तेजे भाशेन आमी एक कॉलिंग एटेन्शनूय घायलें जे आमचे एक दांड्या वाडो MDR 43 आहा फ्रॉम दांड्या वाडो टू तो डिनोटिफाय जायत वच तो प्रोसेस तो स्टार्ट जालो. तो आजून जालो ना. पूण माजूर पासून CM म्हणटा कितें तेजे पळय ते 4 लेनी जावन दी मागीर तें डिसिजन मागीर घेया म्हणटा. तेजे भाशेन आमचे आयज डिमांड्सां उलयता आसतना आमचे मेन इश्यू आहलो ते सोशल वेलफेअरान ज्यो स्किम्स आहाय तेजेर ते स्किम्स लोकांक पयशे भरप सारके टायमार मेळपाक जाय.
देखून ही आमची डिमांड घातली आहे